18 I5 हांव तुजो इबाद्य पूत. हांव तुजो इबाद्य पूत, म्हजी वाट पळयतासलोय, म्हजे पाप अनोपकार पळोवन गोंयां काळजान विसरलो, म्हजे पाप अनोपकार पळोवन गोंयां काळजान विसरलो. घोव सोडून हांव वेचना तुजी वेळ, हांव सोदचोना तुजो मोग विसरचोना. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगा दिता. आमच्यो सिस्टरी हांगसर आसात त्यो रोखड्योच हांगसोत्तान उत्तून आपल्या घरा वयतल्यो. तर तांचे पासत आमी मागया देवान तांकां बरे भशेन तांकां प्रवास करून तांच्या गोंयांतान वचोन जो वावर तांकां देवान नेमलेलो आसा तो करच्याक. ह्या रायन हांगसर आयिल्लें आसा. खूब वेळान तुमकां हांगसर पळयता. तर तुमचेय पासत आमी मागया. बर्थडे, थँक्सगिवींग एंड गुड हेल्थ Carmina Fernandes. Special intention, Hallelujah Jesus Fishing and Blood of Jesus Christ Trawlers, Asher and Astrid Dias. Besão, Piconi and Boris South Bolaki, Maria Anton and Vincent Cardoza, Domingo Fernandes and Anita Fernandes, Joseph and Felicia Travaso. Otmia Pasut Misan Indi Liliasa, Maria Santana Rodriguez, पयली एनिवर्सरी परपेचुआ मेंडिस आनी एक पयली एनिवर्सरी आसा फ्लोरेन्सियो कार्दोजो, दिओदोर रॉड्रिगीज, डोमिंगो फेर्नांडिसाच्या घरच्या सगळ्या पुर्वजां पासत आत्म्या तांचे पासत. बर्थडे रिमेम्ब्रन्स ऑफ फ्रांसिस्को रॉड्रिगीज, आंतोन पेरेरा, सियाब्रो आलेमाव. आनी आतां आमच्या पातकांची दूख धरून जेन्ना आमी दुसऱ्यांक जोवता आनी तांचे पासत आमी वायट कोत्ता, तसली पातकां आसत जाल्यार आमी आतां कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें मागयांनी ताचे कडेन एक जावया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयज स्थान परिशद सुरू जातली त्या पासत आमी मागया. सोरपो दिता देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी धुवण कोत्ता, तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशी येवची आसा ते पास्कांचे परबेक काळजाचे खरे भक्तीन आमी पाव अशें कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केलें. आपल्या सगळ्या पुतांहून बापूय जुजेचो अगलो मोग कोत्तालो तें पळयोवन दुसरे भाव ताका जोळटाले आनी ते ताका बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव
आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिक्कीम गेल्ले आसता इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कीम हिंडाक घेवन गेल्यात, आयक हांव तुका तांचे सोडशीन धाडटां. म्हणटूच जुजे आपल्या भावाचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोत्तान गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोडशी पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हळें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचे एके कोणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मनजातीन ताका गिरासलो, तेन्ना ताची सपनां खंय पावतात तें पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान ताच्या चपक्यांतलो ताका वाटायलो. तांणी ताका सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. ताच्या चपक्यांतलो ताका वाटावून परत ताका आपले बापायचे स्वाधीन कोच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान ताका समजायलें, ताचे रगत वारय नाकात. ह्या अरण्यांत एक कोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतूच ताचे विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके कोणींत उडयलो. ती कोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले तेन्ना कांय इस्माएली लोक गालात तावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम पडमोड आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावाक सांगलें, आमच्या भावाक जीव मारून आनी ताच्या रगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें आमी ताका ते इस्माएलितांक विकुया, पूण कांय वायट ताका आमी कोचचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मादयांनी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते कोणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओच्चोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगड्यास येता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ल्या उत्सोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसान दुकोड पडून दिलो, ताचें उदार पसून काडून उडयलें. ताचे फुड्यान एका मनशाक धाडलो, गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओच्चोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगड्यास येता. ताचे पांय सांकणींनी बांदलोले, ताचे मानेचेर लोखंडाचें जूं बसयलें. शेकीत ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओच्चोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगड्यास येता. तेन्ना राजन ताका बदकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पातशायान ताका सुटका दिल्ली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब सर्वेस्परान केल्ल्या ओच्चोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगड्यास येता. उद्गार उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोळंबी खांतोयली आनी पारो करून एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुळवाद्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपल्या कांबळें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्यांशी आपले चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकरांक धरून एकाक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनी एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले वन ओदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें.
म्हज्या पुताक भिडटले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कोलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, यात आख्खा जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतोच त्या कोलवाड्यांक कितें कोत्तलो? ताणें जाप दिली, त्या नोश्त्याचो व्हड बोस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कोलवाड्यांक आपणाक ते त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून ताका म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्ती फळां कोत्तात तसल्या लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल यादनीक आनी फारिस्यो आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते दोत्तले आसले. पूण लोकांक भियेले कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. पयली वस्त म्हणजे देव आपले येवजणे प्रमाणे सगळें कोत्ता आनी ताका आमी सहकार केल्लो जाय. सहकार कशी कोत्तले आमी? ताचें आयकूंक जाय. ताणें आमकां सांगलां ताचें आयकून आमी करूंक जाय म्हणून. तर तें आमी आयकना, आमकां जाय पळय तशें कोत्ता. पळयात हांगसर आमकां दिल्लें आसा, बापायन आपल्या पुताक झुजाक आपल्या भावाशी धाडलेलो तांकां पळोवच्याक. पूण ते कितें कोत्ता? ते ताचें आयकनात, आपणाक जाय पळय तशें कोत्तात, ताका मारून उडोवंक सोदतात, ताका विकतात शेकी. पूण देव हातूंतल्यानूच आपली येवजण शात्ती पावयता. आमी पळयतले ते फुडें. आपल्या पुताक ताणें धाडलो कित्याक? आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या मोळ्यांत ह्या सर्गीच्या राज्यांत ताणें आमकां म्हणाय तूं एक एक भाग दिलेलो आसा. पूण तें आमी आयकोन पाळिना. आमकां जाय पळय तशें कोत्ता आनी आमी ह्या संवसारांतूच रावंक सोदता. तशें तें जावचें ना. तर आमी देवाचें उतर आयकून तें पाळूंक जाय. पूण आमचे मदीं कितें जाता? खूब पाटी कुण्णाटकाय आसता. आमी एकामेकाक जोवता, तो व्हड आहा तो हे भाशेन तुळना कोत्ता. तुळना करपाची गरज ना. जेन्ना आमी आमचे कुडीचे सांदे सगळे एकूच म्हणून पळोवंक लागता आनी प्रत्येकाक आमी मदत कोत्ता, तेच भाशेन आमी एकामेकाक हे भाशेन एकेच कुडीचे सांदे कशे पळोवंक लागले की ना, मागीर आमी एकामेका बरोबर सहकार करून फुडें सगळें देवाचें राज वतलें. हे भाशेन घडच्याक आयज आमी सिरील जेरुसलेमाचो हाचे फेस्त समोरमता. तो दुसऱ्या शेकड्यांतलो आसलेलो. म्हणटच थंयचो ताणें कितें केलें? ताणें आमचो हें पळय मिसाचो हें आसा पळय, बलिदान आसा, हो होस्त पळय आसा, तो खरेपणी बदलता आनी जेजू जाता तें ताणें आमकां उगडापें केलें. ताच्या शिकवणींत ताणें खूब दोतोनीचे म्हणाय तूं दोतोनीचे चॅप्टर्स बरोवन दवरलेले आसात आनी ते आमी वापरतात आजून पर्यंत. ताणें आनी कितें सांगलें जाणाय? तो पळय 35 वर्सांचो आसतना ताका बिस्म केलो आनी बिस्म जाल्या उपरांत ताका 17 वर्सां बंदखणींत रावचो पडलो. ताका भायर आयलो कित्याक तेन्ना जेजू खरोच देव म्हणून मानिनासलेले. तो आमचे सारकोच म्हणून ते मानताले. एरियन हेरसी आसलेली. पूण ताणें तें एकदम बरे भाशेन तांकां स्पश्टपणे सांगलें आनी ते बरे भाशेन ताणें केलें. आनी तो कितें म्हणटा जाणाय? जेन्ना आमी जेजूच्या खुर्साक मानता आनी आमी जेन्ना आमचे संकश्ट येतात तेन्ना आमी तो खुरीस घेवन ताचे फाटल्यान वता तेन्ना की आमकां खरें भाग देवाच्या राज्यांत मेळटलें म्हणटा तो. तर आमी भियोंक फावना जेन्ना आमचेर कितेंय वायट कोसळटा तेन्ना. पूण तें आमी जेजूच्या कोटान
दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत आमी वापरूंक जाय. तर ह्या बरी आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक थोडोच वेळ, एकूच मिनट आमी सगळीं जाणां आत अशे वटेन जोडया आनी दोळे धांपून प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता ताका हाजीर जावया. आनी तो आमकां आमी कितें ताचे सवें करूंक जाय तें कळीत करतलो. ताचें आयकोया. आनी हे परी ह्या ओगेपणांत आमी ताका हाजीर जाली म्हणटोच तो आमची चिंतना बदलतलो आनी आमची चाल ताच्या प्रमाणे घडोवन येतली. तर हें सगळें घडोवन येवच्याक हे भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. सगळीं आमची इंतेसांव आनी दुसऱ्याय पासत आमी ताणें विनंती केलेली आसा मागण्याची तांचेय पासत आमी मागया. भेटोवचें. गीत घेवया पेज 35 C16 धुंपाचो जो असो परमोल. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोणवळे बापा, हो संस्कार समारंभूक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ नवो सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दोमावन तुजी चाकरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोना तसल्या वस्तूंचेर धरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्यां देवतां भक्तां सांगाती तुजे स्तुती करूंक निरोंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसुंकफेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच फरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोड परगोठुया तुझ्या कुसळ आणि पुन्हा जीवन बना उरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो दवर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दिवत आनी सौरकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयल्ले मागणे आतां आमी सगळीं जाणां ताचे कुडीचे सांदे कशे आमची इंतेसां मनांत धरून एकामेका पासत मागून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नयपणचे पवित्र सभेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 52 D10 एकाच हुंड्यांत.
जेजू मस्तक आमी सादे एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोको एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोको एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजां जोडटा एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेंगून एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेंगून एकूच पिवोन सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोको एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान काळजां जोडटा जेजू आमच्या काळजांत आसा तर आमी दोळे धांपून ताचे बरोबर हो वेळ सारया. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणेची सुफळ खुणा करून आमकां तुवें ह्या पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवण काळजांत थावन आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शब्दातायेन पावय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोठूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बगेवन फांशीचे कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. गीत घेवया पेज 240 U20 San Francis Xavier Voda Kura. San Francis Xavier Voda Kura Radi samcia moga las lolia besangal saiba desaramcha sambalun amka gopan tuja besangal saiba desaramcha sambalun amka gopan tuja